संतोषान उल्हासान गीता गायन तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठो गायल्या बली भेटोंक जमल्या पातका वळखता सोम्या परता काकूळ तांचेर प्रार्थना अर्गा पाठयता आदार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुजे वास बापाक समर्पून दिल्या ह्या पवित्र थळांत आमी आसा. शुक्राराचो हो दीस सांजुजे वास बापाच्या मानाक नोवेन करून ताचे मारिफात देवान आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणाक आशिर्वादांक अर्घां दिवच्याक आमी हांगासर आसा. जुजे म्हणलें नांव सू आमकां सगळ्यांक मोगाचें. जेजू आनी मरी उपरांत जुजे म्हणलें नांव आमकां चड मोगाचें. घडये घडये जाल्यार आमी म्हणटा जेजू मरी जुजे म्हाका पाव अशें. पोरण्या सोल्ल्यान ती जुजे म्हणलें नांव मोगाचें आनी नव्या सोल्ल्यान ती जुजे म्हणलें नांव तें मोगाचें. हें सगळें वरस जुजे विशयांत आमी चिंता आसतना बागेवन कुटुंबा विशयान नियाळ करता आसतना कुटुंबान ती जुजे आसा आनी हें वरस ती ताका समर्पून दिलां म्हणटना खंडीत जुजे आमकां चड मोगाचो. तर हें पवित्र बलिदान भेटूंक संगत हा मेळिल्ली आमी जुजे बरी आमी जावच्याक ताच्या जिणेच्या पुरब्याची देख आमची करून घेवच्याक देवाचो आदार मागया. देवा मुखार आनी आमच्या भाव भयणी मुखार आमी पातकी म्हणलें वळखोवया. पातकांचें बक्षाणें मागून हे मीस भेटोवंक तयार जावया. आमी पातकी म्हूण वळखून सांगत हा म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोम्या प्रार्थोव्या. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी ताच्या मेठांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पेरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
देमदतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेन उठोन उबो रावलो. समेस्त लोकांक म्हणटा तसलो एक नियमशास्त्री तो. देमदतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेगारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठल्लो तें तुमी जाणात. आपूण बारीस एक मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चडुने 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लगाड काडटास ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलेयकार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें, ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कपाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशातावन आलाग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें बोंगोन वेतालें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करून तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजले बरी जायत. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी देमदतांक भितर आपोवन तांकां जरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद बगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेकून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन पाटी परताले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्पर लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्पर लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्पर लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो, इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळयोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळयोवन राव. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्पर लागीं हांवें मागला, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. Alleluia, सर्वेस्पराक जय, जय देवता क्रिस्ताक जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय, जय देवता क्रिस्ताक जय जय. हुंड्यावर मात्र मनीस जियेना, पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, सर्वेस्पराक जय, जय देवता क्रिस्ताक जय जय. Alleluia, सर्वेस्पराक जय, जय देवता क्रिस्ताक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. हेरोद मर्तस सर्वेस्पर सोदूत इजिप्तांत झुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडोन सांगी लागलो, उठ बाळकाक आनी ताचे आवयक घे
आनी इज्रायलाच्या गांवाक पाठीं वच, कित्याक भुरग्यांचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इज्रायलाच्या गांवाक फाटीं येयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हणून आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलियो प्रांताक गेलो. थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. जें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात म्हणलें तें ताका नजरेतगार म्हणून आपयतले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, जुजे विशीं ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता. आयचो संदेश आसा हेरांचें नांव राखूंक, हेरांचो मान राखूंक जुजे आदर्श. नेपोलियन बोनापार्ट आसलो धैर्यादीक सोजेर तो, आनी ताच्या सैन्यांत नेपोलियन म्हणसो एकलो सैन्य आसलो, एकलो सोजेर बारी पुक्का. दुसरे विरोधी सैन्या कडेन झुजतना हो लिपोवन बसतालो. एक दीस लिपोवन बसले नेपोलियनाक कळलें, त्या कॉलरान जर ताणें भायर हाडलें, तुजें नांव कितें म्हण विचारलें. म्हजें नांव नेपोलियन म्हणालो. एकच तुजें काम बदली नाटल्यार नांव बदली म्हणालो. एकच तुजें काम बदली नाटल्यार नांव बदली. म्हाका लज, म्हजें नांव घेवन तूं एका भिवंकऱ्या बरी झुजताय न्ही गे, झुजारी जाल्याय न्ही गे. भावन आनी भयणीनो, जुजे म्हणलें नांव खंय खंय आमी आयकता थंय थंय नव्या सोल्ल्याचे जुजेचे आमकां उडास येता. आमच्या कुटुंबांत कोण म्हणी जुजे आसा जाल्यार ताचे जुजे म्हूण आपयतना मरयेच्या पती जुजेचो आमकां उडास येता. कित्याक म्हळ्यार तें जिवीत तितलें बरें, तितलें पवित्र तें. देखून जुजे म्हळ्यार कितें? जुजे म्हणलें नांव हिब्रू भाशेच्या योसेफ म्हणल्या नांवांतल्यान येता. युसूफ, योसेफ ह्या नांवांतल्यान आयला. देखून इंग्लिशान ई विल ॲड ऑर इनक्रीज. तशें म्हळ्यार तो वाडत वेतलो, वाडाशें करतलो वा कुडसितलो म्हूण. जोसेफ म्हळ्यार तो कुडसितलो, वाडयतलो वा वाडतलो. देखून भावन आनी भयणीनो, हे नांवाचे अर्थ हें. जुजे सर्वांक मोगा आसो. पोरण्या सोल्ल्यांत एक जुजें आसा. आज ताचे शेगून आनी नव्या सोल्ल्याच्या शेगुनी सम आसात. ताचे शेगून आज आमी नियाळ्ळे. पोरण्या सोल्ल्याचो जुजे, पोरण्या सोल्ल्याचो जुजे पळया. तो बाबाक मोगा आसो, तो बापायक मोगा आसो. उपरांत रायाक मोगाचो जालो, तो पोतीपाराक मोगाचो जालो, पोतीपाराच्या बायलेक मोगाचो जालो. उपरांत त्या गांवच्या लोकांक तो मोगाचो जालो आनी ताच्या 11 जाणां भावांक आनी बापायक प्रत्येक मोगाचो जालो. हांगासर नव्या सोल्ल्यांत देवाक मोगाचो जाल्ले वरवीं तो मरयेचो पती जालो. देवाक मोगाचो जाल्ले वरवीं जेजूचो बापूय तो जालो. भावन आनी भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांतलो जुजे ताणें स्वप्नेली स्वप्नां खरीं जातात म्हणून तो फाती येयल्लो आनी ताका बरवचो आसलो. बरवचो कितून म्हणून हांव तुमकां सांगता. नव्या सोल्ल्यांतलो जुजय आपूण जें कितें स्वप्नांत पळयता तें खरें जातलें म्हणून ताका खात्री आशिल्ली आनी ताणें खात्री आशिल्ले बरी तें जालें. पोरण्या सोल्ल्यांतलो जुजे ताची इंटग्रिटी पळया, थंय स्वाभिमान पळया. स्वाभिमान कितलो म्हळ्यार 5 फावटी ताची मुस्तागी ओन काडली. 5 फावटी, 1 फावटी न्ही, 2 फावटी न्ही, 5 फावटी. पूण ताची स्वाभिमान मात्र देव भक्ती आनी देव बिरांत इतली आसली की पयलें बापायन ताका बरो दगलो केल्लो. ह्या भावांनी कितें केलें, तो दगलो ओडलो आनी शेळयेच्या रक्तान तो बुडयलो आनी बापाक व्हरून दाखयलें, बाबा तुज्या पुताक खंयच्यागी एका मनदतीन केलां आनी ताची मुस्तागी रक्तान बुडल्या.
पयले ती मुस्ताय घेवन काडली ताची, बापायन दिल्ली मोगाची मुस्ताय घेवन काडली आनी गुलामपणाक ताका विकतना गुलाम जावन विकतना गुलामपणाची मुस्तायकी ताका न्हेसयली. देखून इस्मायल घरांनी इजिप्ताक व्हरून रायाच्या आस्थानाक ताका विकतना ताच्या आंगार गुलामपणाची मुस्तायकी आसली. बापायन दिल्ली मोगाची मुस्तायकी ताका बांद केल्लो. देवा पुरपुरोवना, कोणाक पुरपुरोवना, तो काल जालो, मौन रावलो. ताका कळीत आसलें एक दीस हांव राय जाता म्हणून. द प्रोसेस इज पेनफूल इन यू इट. म्हाका राय जायची देखून ह्या वाटेर जायती आडकळी आसात, ओडना हांव सोंसतां. गुलाम जाल्यार वडना, गुलाम जावन ताका विकलें, 20 नाण्याक विकलें. रायाच्या आस्थाना गेलो, ह्या गुलामाची मुस्तायकी नाका म्हूण रायान रावळ्याराची आस्ताय मुस्तायकी ताका न्हेसयली. सोबी दिसलो, रायाच्या पुता बरी दिसता. आतां गुलाम आसलो, रायाच्या पुता बरी दिसता, सोबीत दिसता. भावन आनी भयणीनो, सोबीत तरणाटो तो, 18-20 वर्सां सोबीत तरणाटो, सोबीत दिसता. इल्ल्यो इल्ल्यो मिशो आयल्यात, घटमूट. पोतीपराच्या बायलेक हाचेर मौन जालें आनी ताका बळवंत केलें. पोतीपराच्या बायलेन तो पोळ्ण धांवतना तो मुस्तायकी ताची सोन धांवलो. आतां रावळ्याराची मुस्तायकी आसा, तो विनगो जाला, पाताक मात्र ताणें बिलकूल करूं ना, मुस्तायकी सोन धांवलो. स्वाभिमान पळया, देवबिरांत पळया. पाताक करचे जायते अवकाश आसले, विनगो जाल्यार इवडना, आपूण पाताक करिसोना म्हणल्या त्या भगनांनी तो गेलो, विनगो जालो आनी ताका न्हेसयलें कैदेची मुस्तायकी. जेलान गेलो ताका, चवथी मुस्तायकी ताका मेळ्ळी, कैदेची मुस्तायकी. बेजार जावना, कित्याक म्हळ्यार इंटग्रिटी भितरलें कितें सैम आसा पळय, स्वाभिमान आसा पळय, तें ताजें उणें जावना. रावळेऱ्यांत आसल्यार जैल्यांत आसल्यार ताचें स्वाभिमान उणें जावना. धैर्यान आसलो तो, हांवें फाताक करूं ना म्हणली ती खात्री, ती धैर्य ताका आसलें. देखून आतां जेलांत आसा, कैदेची मुस्तायकी गेली. नंबरी बरयला कोण ना कैदेचे, कैदी नंबर सो एंड सो म्हूण. पूण देवान ताजें पवित्रपण पळयलें. येदोळ मुसरी ताका स्वप्नां पडटालीं, आतां रायाक स्वप्नां पडोवन सुरू जालीं, पोतीपराक स्वप्नां पडोवंक सुरू जालीं. त्या स्वप्नां सर्त ताका उत्तना. झुजे मरी फात देवान स्वप्नां विवर्सली, ताका जेलांत तो भायर काडलो आनी रायाची मुस्तायकी दिली. तर चिंता, रायाची मुस्तायकी मेळचे तर बापायची मुस्तायकी काडली, गुलामाची मुस्तायकी काडली, रावडेरांतली मुस्तायकी काडली, कैदेची मुस्तायकी काडली. ह्या चारी संगती मध्ये तो तीर रावलो. तो विश्वास देवाचेर ताचे पत्येनी बिलकूल हल्ली ना. देखून भावन आनी भयणीनो, हांव झूज येता हांव इतलें शिकोवंक जाय. ही मुस्तायकी हांव घालतना म्हाका मान, म्हाका याजाक म्हणटात तुमी, वो लोभ घाल्यार म्हाका याजाक म्हणटात. तुमी न्हेसयल्ल्या मुस्तायकेन तुमकां मान आसा, घन आसा. तर ही म्हजी होन काडली, तर जेजू कुर्चार आसतना जी मुस्तायकी होन काडिल्ली, अर्थ कितें म्हळ्यार घन आनी मान होन काडलो. पूण आमी चिंतचें, क्रिस्तुदास पाद्र्या बाक हांवें पळयलां, ताणें ताचें टॉक दिवचें हांवें आयकलां. ताका विनगे करून 10 किलोमिटर चलोवंक लायिल्लें. विनगोत ताचे कॉलेजींत हांवें ताका विनगे केल्लें आनी विनगे करून ताका मेरवणगे केल्ले. भावन आनी भयणी चिंता, पूण तो म्हणटा ती 10 मैलां कशीं जाल्यात म्हाका कळीत ना. हांव विनगो चल्लां म्हाका कळीतच ना. म्हाका लज भोगोवना. म्हज्या बोवारी आंज बडवे आसले बरी म्हाका भोगतालें. तर ही मुस्तायकी आमचो मान राखचें न्ही. भितरले इंटग्रिटी, भितरले स्वाभिमान. झुजे मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बायलान कितलो पवित्र की भितरूय तितलो तो पवित्र. देखून
ताचें नांव खंय खंय आमी उलो मारता थंय थंय स्वाभिमान फुलोवन येता. ताजें नांव आमी केन्ना उलो मारता तेन्ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्रपण थंयसर उपजून येता. देखून पळया जुजे विशीं पोरण्या चल्याचे जुजे विशीं ताणें स्वाभिमानान जियेलो. भितरली पवित्रताय आयिल्ली ती पवित्रताय ताच्या हाडांकी मेळ्ळी. जुजेच्या हाडा विशीं पवित्र पुस्तक 5 पटी उलयता. पोरण्या चल्यांतल्या जुजेच्या हाडा विशीं पवित्र पुस्तक अशें उलयता की सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 म्हणटा जुजे सारको कोणूच जल्मूंक ना ताच्या हाडांची लेगून जतनाय जाली. मुखाचेनो इजिप्तांत जुजे मरच्या पयलीं ताच्या भावांक म्हळें जुजे म्हणटा तुमकां सगळ्यांक सुटका मेळटली तुमी परत बसयल्ल्या गांवाक येतल्यात तेन्ना म्हजी हाडां हांगा सोड नजो तुमी हाडां व्हरी जाय. मोयजेन कितें केलें 400 वर्सां उपरांत 450 वर्सां उपरांत निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 19 मोयजेन आपणा सगळें जुजेची हाडां घेतलीं. वय 40 वर्सां ती हाडां घेवन ती पैन केलें तांणी. जुजेची हाडां तांणी ती सोडली नात. जोशुआचें पुस्तक अध्याय 24 वाक्य 32 देवाचें उतर म्हणटा इस्रायल तांणी इजिप्तांत हाडिल्लीं जुजेची हाडां शेकेमांत पुरलीं. शेकेमांत पुरलीं. तेनी हाडून नवे सोल्ल्यांत हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य 22 भावार्था वरवींच जुजे आपल्या मरणाची घडी लागीं पावलेल्या वेळार इस्रायल घरांच्या निर्गमा विशयान उलयलो आनी आपल्या नेकेपा विशयान ताणें कितें करी जाय म्हणून ताणें पयलें सांगलें. देखून एक प्रामाणीक मनीस एक नितीवंत मनीस एक देवभिरांत मनीस तो मेल्यार ताच्या हाडांक गौरव मेळटा. हाडांक गौरव मेळटा. ती ताच्या वस्त्रांक हांगासर जुजे वाचाचे वस्त्र असो कुडको आहा. रेलीक ही रेलीक जो पवित्रपणे जियेता ताच्या वस्त्राच्या तीर कुडक्याक गौरव मेळटा. जो पवित्रपणे जियेता ताच्या कुसनांतल्या हाडांक समेत गौरव मेळटा. जुदेच्या हाडांक गौरव मेळ्ळो म्हणून पवित्र पुस्तक 5 पटी उल्लेख करता. तर भावन आनी भयणीनो म्हजें पवित्रपण भितर न्हेसल्ल्या वस्त्रांत ना. आयचे दिसा तें पवित्रपण आमी जुजेतांक करपा मागया. तें पवित्रपण आमकांय मेळो. देखून फुडें म्हजें नांव सिरील आसा. म्हजें नांव उलो करतना जायते सांताचो उडास येता. तुमचें नांव उलो करतना तुमच्या नांवा फाटल्यान आसलें घन मान दुसऱ्यांतय पळोवंक आमकां अवकाश जावचे बरी आमी जिये जाय. ही कृपा आमी जुजे मरिपात मागून घेवया. पानांको 133 133. धेणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका सर्वेस्परा सृष्टीर असणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस्परा सृष्टीर असणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. भाऊ भयणीनो आमचें बलिदान
सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या या पवित्र सभेच्या आदवात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या थारोका आपल्या परजे खातीर सांज उजय वाजान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हे ससे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या उरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांज उजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाजता. बावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो सांगात जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावंक फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णोवंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां संगती आनी सगळे तुज्या रचने बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. तूं सर्गी तुका जय जय. तूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिवीत सोवंडो आनी सळवणेची खालस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावू केलें देखून आमी तुका दिन वसतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी पिटर पौल आमच्या गोळ्ळी बापा सगळ्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या कुटुंबांत जिवानपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी जिश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर हांगासर एकठांय जाल्ली आमी समेस्तांची बापा तूं दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती सांजुदेतीचो पती भगवंत धर्मदूत भगवान सुदेवास आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजून आमकां मागूंक शिकयल्या बरी सर्गींच्या बापाक आमचे बापा म्हूण सांगता उलो मारया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो घरास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची फतकां बोगस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आवगाडांतली अनवरांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय संतोश आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमल्ल्या ह्या भावा भयणीच्या भावार्थाचेर तुजे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सुवे आसूं माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती मागया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया वो जावन आसा जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराच्या आनी आमचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभली आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली सौम्या दिगाण सर्गीचे भूषणात्मिक जिणयेचे दैवी किंडांतांक मोगान एकठांचे दी सौम्या देणे
सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी किंडांत आमकां मोगान एकठांवचे ती सौम्या देणें तुजें जिविताचो उंडो तुमकां दिता सस्नी जिवित तुमकां आपयता जिविताचो उंडो तुमकां दिता सस्नी जिवित तुमकां आपयता गेयाक या आमार जया सर्गीचे मन्ना कांता दोसया गेया गया आमार जया सर्गीचे मन्ना कांता दोसया सौम्या दिकान सर्गीचे पोषण एक जिणयेचे दैवी किंडांत आमकां मोगान एकठांवचे ती सौम्या देणें तुजें प्रार्थोव्या. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुज्या पोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या खोळी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज झुजे वाजाच्या फरजळीत शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. संभ्रामीक आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली बागोवया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतले निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान भरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची मेटां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सांज वास बापाक समर्पून दिल्या ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांकी हांव बरें मागतां. आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून आपुरबायेचे प्रसंग दिल्ले जावन आसात. मनादी बाग सिरील लोबो मोडीपो पिरगजीचे तुमच्या नांवी तांकां ह्या तांच्या मोगाच्या सेवेक देव बरें करूं म्हूण सांगता. सांज सेवास बापा ओग्रा पाणी मानतोका कृपा मागोन दे बापा विघ्नान सांडे नाका जेजू करो तुशी सारय संदेश ताचो प्रसार केलो विघ्नान वारां कश्टांनी दुखां दुबळ्या दट्ट्यांक मोगात तुवें दिलो सांज सेवास बापा
विघ्न जाणे नाका. घडये बरें आमी बसया. पूण शेताक जायतीं त्या सवां येयल्लीं आनी त्या सावन हरी एका नव्या वेळार आमी हांगासर मागली आनी हांगा मागिल्ले उपकार मेळ्ळ्यात म्हूण देवाक अर्गां दिल्यान. देखून अर्गां वाचून सांगता हांव. पयलें बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्यान एकल्यान अर्गां दिल्यान. दोगांक तांच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यान. एकल्याक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यान. एकल्याक बरी सैरीक मेळ्ळ्याक अर्गां पाटयल्यान. दोगांनी तांकां मेळिल्ल्या सरूपकारां खातीर अर्गां पाटयल्यान. हीं जावन आसात हांगासर आमकां मेळिल्लीं उपकार. तशेंच आमच्या खासगी जिवितांत फाटल्या दिसांनी देवान केल्या सर उपकारां खातीर सांजू देवाचा मरिफात आमचेर वतल्या सर आशिर्वादां पासत हे घडीभर मावन रावया, अर्गां दिवया. ह्या मारेकार पिडेंतले आमकां राखला, आमच्या घराण्याक राखला, आमचो वावर आशिर्वादीत केला. फाटल्या दिसांनी बरो पावसूय आमकां दिला, आमच्या कृशीचेर आशिर्वाद घाला. जितून केल्या उपकारांक अर्गां दिवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत. जायतीं त्या सवां हांगासर आयल्यात. त्या सवां वाचून सांगता आमची त्या सवां ह्या वेळी जेजूक भेटोवया. एकल्याचो बावळो दूख गूण जावच्याक, एकल्याचो पांय दूख आनी पांयांत तशे किळे गूण जावच्याक, त्यागांचे पेंकट दूख गूण जावच्याक, त्यागांक हाता पांयाचे गांठीची दूख आसा ती गूण जावच्याक, दोगांचे दान दूख गूण जावच्याक, एकल्याचो कान दूख गूण जावच्याक आनी हात दूख गूण जावच्याक. बरी भलायकी मेळोवंक म्हणून 13 जाणांनी, शिरांची पिडा गूण जावंक म्हणून एकल्यान, मानसीक पिडा गूण जावंक एकल्यान, फिट्स गूण जावंक एकल्यान, दोगांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, दोगांचे थायरॉयड गूण जावंक, एकल्याची किडनीची पिडा गूण जावंक, दोगांची डायबिटीस गूण जावंक, एकल्याची कॅन्सर पिडा सुटून वचोवंक, दोगांची काळजाची पिडा गूण जावंक, दोगांची एलर्जी गूण जावंक, आमाल पियेन तेगांक सुडका मेळोवंक, घरांत 5 जाणांक सांज समाधान फावो जावंक, एकल्याचें घरचें काम पंथाक पावोवंक, घर बांदूंक एकल्या फावो जावच्याक, दोगांचे घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक 6 जाणांक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक दोगांक, 13 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, एकल्याचे भायर पडले पयशे मेळोवंक, बोरवेलांत उदक बरें मेळच्याक 13 जाणांनी, परिक्षेंत पास जावंक 13 जाणांनी, विजा मेळोवंक 2 जाणांनी मागणें विचारलां. तांच्या बांयन बरें उदक मेळच्याक एकल्यान मागणें विचारलां. 16 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 2 जाणांचें कुटुंबाचें कार्य बऱ्यान जावंक, 13 शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, बऱ्या फुडाराची विंसून करूंक 2 दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 2 मागणें विचारलां. कृशेचेर आशिर्वाद मागला 2 हीं त्या सवां. तशेंच जायतीं जाणांनी फोन करून आमचे लागीं आमचे बसत मागा म्हूण सांगलां. 2 कोरोना पिडेंत कस्टर आसात. 80% तांचे लिवर फंक्शनींग डॅमेज जाला म्हणा आमी तांचे बसत मागया. ह्या दिसांनी PUCची भुरगीं तांची परिक्षेक तयारी करतात, प्रिपरेटरी एग्जाम बरयतात, तांचे बसत आमी मागया. 10वीची भुरग्यांक परीक्षा आसा, बरें करून शिकूंक गिन्यान मोत त्या भुरग्यांक फावो जावन दिवन मागया. हांगासर तुमी येताना जायतीं त्या सवां घेवन आयल्यान, तुमी पोती पोतीन जावन हांगासर आयल्यान, तुमच्या कुटुंबांतले गरजो घेवन आयल्यान, जायत्या भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक, काम मेळच्याक मागोवन आयल्यान, कुटुंबान समाधान मेळच्याक मागोवन आयल्यान, ही सगळीं ते सवां जेजूक आमी भेटोवया. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು
ಬಿಟ್ಟರು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. उबे रावया. सगळी मागणी त्या सवांची चूक भेटयल्यांत आमी देखून जुदेवासाची लदीन आमी सांगात म्हणया. सोम्या खाकूळ तमची कर, क्रिस्ता खाकूळ तमची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवोपा देवपुत्र संसाराचे तारुका देवा पवित्रत्म्या शांतीसीमा त्रिनितेका आसते भा गोंयच्या बनवलेन जल्मले सांजू देवास बापा आपल्या माय बापाक च्या देवासपणांत वाडून आयिल्ल्या सांजू देवास बापा दुबळीकायची जिनी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसावन काम केले सांजू देवास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ प्रसार केले सांजू देवास बापा श्रीलंकान दगदवनीक संपटलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू देवास बापा मरियमायेचो सेवक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिले सांजू देवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन असो कातोलीक भावार्थ जीव केल्या सांजू देवास बापा कोणताचे भक्तीपण आदार मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांत भरूंक प्रेरण दिल्या सांजू देवास बापा कश्टांत संपटलेल्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ले सांजू देवास बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजू देवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नासलेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू देवास बापा भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरले सांजू देवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवासरीची हाडूंक पेसाडले सांजू देवास बापा देवाची शिडी संसाराची पाप करतले देवाची शिडी संसाराची पाप करतले देवाची शिडी संसाराची पाप करतले नव्याच्या मागणी सांगत आमी म्हणया. हे सांज देवास तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सरकार तांव देवाची बेसमा आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीजीनी एक मेलफंग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे जावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुजे गोपान समर्पिता. सांज देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज फेडतालें तुजे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्या तूं सुडसुडीत जालोय. अंधकारांत बुडून आपल्या जिणेची वाट वगडायले सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवासरीची हाडली. निमिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ले म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेलाचे भाशे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांज देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडीत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांचे गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवस हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजी जिणी मरिफा शिकयल्या आसता. दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टतले आनी जेजूचे सारकें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांज देवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय. आज सरकारांत देवा संगीत तूं आसाय. तेन्तान तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर. आमच्यो गरजो जेजूक भेटोवया. आमच्या कुटुंबांनी जायतीं कार्य आसात जेजू ती आशिर्वादीत करून दी. आमचे पयन आशिर्वादीत करून दी. आमच्या भुरग्यांक आमच्या कृषीचेर आशिर्वाद मागून सांजू देवास देवाच्या मोगाळ विंगेन तावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सरपासांत तावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका.
जेजून दाखयल्या वाटेन चलोंक मरियमेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगतात देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशें कर. पिडेस्त खातीर आमी मागया हांगासर अशा आमच्या घरांनी अशा आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां त्या सर्व पिडेस्तांचो उगलास करया. सोम्याच्या नांवे आमचो आधार, ताने रचला सर्ग आनी संवसार, सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थोव्या. सर्गींच्या बापा, विविध तराच्या दुखे पिडे कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपल्या जिणें आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पविसभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवारांतलें आमकां निवार. हे घडी आमी हुसार उरल्यो आनी उसारी नातुल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हो उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. नव्यानाचो आशिर्वाद घेवच्या तकली बागोवया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांजुजे वाजच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक सकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोश भोगोवंक फावो. आमेन. आनी त्याच सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदांच आसो. आमेन. वचून येयात जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गीच्या वाटेर चलोंक शिक. पाताक सांडून आदार लाव. जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा. माया मोगान चलोन जग मागून दी कृपा. सांजुजे वाज बापा ओगला पाणी मान तुका. कृपा मागून दी बापा. विघ्नां सांडिनाका. मोगाळ पुत्रा सोवे होंकार बरी आशिर्वाद देवांका. सांज देवास बापा आम्हा बसत विनंती कर. भगवान गुरुचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
स्वादीक जेसू नामान तुका स्वादीक जेसू नामान तुका तुलोक जेसू वंदन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका स्वादीक जेसू नामान तुका स्वादीक जेसू नामान तुका तुलोक जेसू वंदन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका उंड्या रूपार लिपून रावलाय उंड्या रूपार लिपून रावला सक्रामेंतांत राखून आसाय साक्रामेंतांत राखून आसाय स्वादीक जेजू नामान तुका स्वादीक जेसू नामान तुका तुलोक जेजू वंदन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका चिणये पयणार सांगात दिताय जिनी पयना सांगा दिताय कष्टान वारांत सांबाळ व्हरताय कष्टान वरान सांभाळ व्हरताय अंकारान तूं दिवो जाताय अंकारान तूं दिवो जाता अज्ञानांक तूं जाणवाय दिताय अज्ञान्यांक तूं जन्माय दिताय उतरान तुज्या मोत उजवाडायताय उतरान तुज्या मोतूस वाटाय मासान तुज्या गटाय दिताय मासान तुज्या घटाय दिताय Alleluia, 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 आणि मान फावो जेजू तुका आज आमचे खातीर तूं ह्या सक्रामेंतांत हजर आसाय आमकां तूं पळयताय आमची मागणी आयकताय देखून तुका आमी अर्गां दिता तुजे मुखार आमी दिंबेर पडटा सरपडता जेजू मान फावो जाल्ल्या जेजू अर्गां फावो जाल्ल्या जेजू स्तुती फावो जाल्ल्या जेजू आमकां मागणे करूंक बोड दी आमकां अर्गां स्तुती करूंक आमच्या हाताक आमच्या ताळ्यांक बोड दी हालेलुया 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 तुमची जबाब अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेसू तूं नीज देव आनी नीज मनीस देखून अर्गां तुका जेसू आमचो रचणार आनी पोसणार देखून अर्गां तुका जेसू आज हांगासर येवकारिस्तान आजार आसून आमकां तूं पळयताय देखून अर्गां तुका जेसू आमचे खातीर कुर्सार मरोन आमची सोडवण तुवें केल्याय देखून अर्गां तुका जेसू आमचे खातीर पुनर्जीवन जावन संवसाराच्या अखेर पर्यंत तूं आमचे संगत आसाय म्हणून तुजो बसावणी केल्याय देखून अर्गां तुका जेसू तूं आमचो राखवली देखून अर्गां तुका जेसू तूं आमकां बऱ्या गोळ्या बरी सांबाळताय देखून अर्गां तुका जेसू तूं आमकां कुरपेचे वयर कुरपां ओत्ताय देखून अर्गां तुका जेसू तूं
काल आज आणि सदांकाल तसोच आसा देखून अर्गान तुका जेजू तूं संवसाराचें पाप काडची शेळी देखून अर्गान तुका जेजू उदकान आनी पवित्र आत्म्यान आमकां पवित्र स्नान दिलां देखून अर्गान तुका जेजू तूं पवित्र सभेचें आनी आमच्या कुटुंबाचें मस्तक देखून अर्गान तुका जेजू बापा लागीं आनी आमच्या लागीं तूं मध्यस्थ देखून अर्गान तुका जेजू तूं आमचे पसत बापा लागीं निरंतरी विनवणी करताय देखून अर्गान तुका जेजू तूं बळ्या आनी कालत्या काळजाचो देखून अर्गान तुका जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान तूं आमकां पातकांतली नितळ करताय देखून अर्गान तुका जेजू तूं आमची शांती देखून अर्गान तुका जेजू तूं आमची बादशावी देखून अर्गान तुका जेजू ह्या येवकारिस्तान हांगासर आजार आसून आमचे कश्ट जाणा जावचो खरो देव तूं देखून अर्गान तुका जेजू मुखाडा जेजू तुका आमी अर्गां दिवंक आराधन करूंक स्तुती करूंक हांगासर आयल्या देखून किर्तन 9 देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां सगळी तुजी विस्मीत हांव वर्णितां तुजे थंय हांव संतोसतां आनी उल्हासतां तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायतां देखून तोच किर्तनकार किर्तन 9 वाक्य 18 म्हणटा कित्याक गरजेवंतांक तो सस्तनाक विसारना दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावंक तो सोडिना गरजेवंतांक तो केदींच विसरना आनी आमचो बरवसो कितें आसा तो केदींच व्यर्थ जावचो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू अर्गान जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 सगळीं उबे रावया जेजू अर्गां दिवं बापा पुता पवित्र आत्म्याक महिमा दिवन ही गीत आमी गावया ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ मुझे बराबर तुम्ही म्हणा ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪಾ ಪಿತನೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪಾ ಪಿತನೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ದೇವ ಸುತನೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ದೇವ ಸುತನೆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ सृष्टिकर्तने स्तुति ಘನ ಮಹಿಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಏಕರಕ್ಷಕ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ರಕ್ಷಕ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ದೇವಾದಿದೇವ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ
ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವರ್ಗ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ತಂದೆಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುದೇವ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುದೇವ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಪಾವನಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ಏಕ ದೇವ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 महिमा तुका जिसू माननी महिमा तुका जिसू अर्गान तुका जिसू अगलाप तुका जिसू तुझ्या पवित्र नाम भर तुझी स्तुती करू हालेलुया स्तुती करू आमका कृपा दी जिसू सकत दी जिसू आमच्या कल्याण फळ महिमा तुका जिसू अर्गान तुका जिसू हालेलुया 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकूया धर्मचे कृत्य पुस्तकातील 5 तांणी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सनेद्रीन सभे उजीर उबें केलें उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकय नये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली पूण तुमी तुमची शिकोवन आख्खे जेरुसलेमान पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात तोळ पेद्रूण आनी धर्मतांनी जाप दिली आमी देवाक काल जाय मनशांक न्ही तुमी कुर्सार कळावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवांत उठयला ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिनी बदलूंक आनी तांच्या पथकांचे बक्षाने जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हणून उंच उबारला हे सर्व घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्रत्माचो साक्ष आपणाक काल जातल्या सोमेस्तांक देवान होस्सो पवित्रत्म दिला देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार आमी बसया आज बरो दीस बर्नादेत सोबेरियुस हे नांव तुमी आयकलां बर्नादेत लुडसांत मोरी माय तिका दिश्टीक पडली सरी सुमार 20 पावटी दिश्टीक पडली आनी तिका उस्मोडेची पिडा आसली दुबळी ती घर काम करताली एका घरा देखून जेन्ना तिका मोरी दिश्टीक पडली कोणी पत्ती येवनात मोरी दिश्टीक तिका पडल्या म्हणून क्रमेन मोगाळ भावन आनी भयणीनो लोक पत्ती येलो थंयसर इगज बांदल्या व्हडलें पोनशेत तें जालां तिणें म्हणलें आसा बर्नादेतान म्हणलें आसा आमी केवल एक सरणी बरी देवान आमकां वापरलें मोरी माय म्हाका दिश्टी पडली हांकार पावोवंक कितेंच ना हांव एक सरणी बरी सरण कितें करतात झाडूंक वापरतात मागीर मुल्यांत व्हरून दवरतात सोम्या मुखार भावन आनी भयणीनो आमी फकत त्या सरणी बरी ती सरण कितली नवी आसूं दी कितली बरी आसूं दी कोणें वापरलें म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही सरण कामाचें वापरतात धनी वापरता ग्रेस वापरता दुबळी वापरतात पूण हांव फकत म्हजें काम जालें
आनी हांवें कोनशार रावूं म्हाका आंकार पावूं कितें ना देखून आयचें उतर पळया आसा आमी देवाक काल जाय जाय मनशांक न्ही जो मनशांक काल जाय तर तो कोणचो आशेना तो कोणचो आशेना देवाक काल जावचो तो केदेंच गानमान आशेना स्थान ताका नाका देखून आमी फकत कितें आसा देवाच्या नदरेंत भावन आनी भयणीक सारणी बरी आमचें काम नितळ करचें आमकांच आमी नितळ करचें सारोण मेळ्ळी जाल्यार ती धुयचें पडटा आमी सारणी बरी आमी मेळ्ळी जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्तान क्रिस्ताच्या आत्म्यान आमकां धुयचें देखून म्हजें जिवीत जेजू तुंच ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ सुम्या मुखार आमचें उणेपण आमचें मेळेपण ओपून घेवया आनी हांव काळो कांत आसतना तो म्हाका दिवो म्हजो पांय पात्राक आदळना अशें तो म्हाका राखता गीत आमी गावया संतोषान ताळयो पेटून स्तुती करून आमी गावया ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು ನೀನಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು ನೀನಯ್ಯ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಾಳಿಯ ಪಡಿಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆವಾಗ ದೂತರಿಗಂದಿ ಕಾಯಂತ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆದಾಗ ದೂತರಿಗಂದಿ ಕಾಯಂತ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆವಾಗ ದೂತರಿಗಂದಿ ಕಾಯಂತ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆದಾಗ ದೂತರಿಗಂದಿ ಕಾಯಂತ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದೆ ದೂತರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವರು ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಾಳದೆ ದೂತರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವರು ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ काळयो जिवितांत कष्ट आयल्यात जेजून आमकां राखला सांबाळला महिमा दिव्या ಬಾಳಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ ಬಾಳಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ 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 ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ काळयो म्हाका रक्षे खातीर म्हजे कांय गुण करचे खातीर
म्हजी पिडा गुण करचे खातीर तो सर हांगासर आसा तो कुर्चार मेला मरणाचे भेद ताणें नापयस केला ಶಿಲುಬೆಲಿ ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಿದೆ ನನ್ನಯ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ಶಿಲುಬೆ ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಿದೆ ನನ್ನಯ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ಶಿಲುಬೆಲಿ ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಿದೆ ನನ್ನಯ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿದೆ ನನ್ನಯ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ನಡೆಸೋ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸೋ ದೇವಾ ದಯದಿಂದ ನಡೆಸು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸು ದೇವಾದಯದಿಂದ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೇ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ಬದುಕು ನೀನೇ ನೀನೇ యేసయ్య ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನೀನಯ್ಯ 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 मगाळ भावान आनी भयणीनो आमी देवाकाल जाय जाय मनशांक न्हय पळया लुई पाश्चर म्हणचो व्हडलो विज्ञानी ताणें जायते सोदनां केल्यान पाश्चरीकरण म्हणचें आसा तें ताणें सोदनां काडलें रेबीज पिडा ताका वखद ताणें सोदनां केल्लें व्हडलो ग्रेस्त आनी नवार्धीक विज्ञानी तो ताचे लागीं एका पत्रकारान विचारलें तुवें केल्ल्या सोदनां पैकी व्हडलें सोदनां म्हळ्यार खंयचें ताका तो म्हणलो हांवें केल्ल्या सोदनां पैकी व्हडलें सोदनां म्हळ्यार हांव एक व्हडलो पातकी आनी जेजू क्रिस्त मात्र म्हजो सोडवंदार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव एक पातकी आनी जेजू क्रिस्त मात्र म्हाका सोडोवंक शकता तें सोदना कितेंच न्ही ताचे मुखार आनी एक दाखलो हांव तुमकां दितां इतलो व्हरतो मनीस देवाक काल जालो आनी एक दाखलो जो मनीस आसा सा इग्नेशियस अंत्योकाचो सा इग्नेशियस 82 वर्सां त्या दळा क्रिस्तवांक मस्त दग दिताले कश्ट दिताले ट्राजन म्हणचो राय आशिल्लो कठीण क्रिस्तवांक हिंसा दितालो क्रिस्तवांक धर्न भुकेल्ल्या सिंहांक दितालो आनी सिंह तांकां वस्तूर पिंजले बरी पिंजून खाताली मगाळ भावन आनी भयणीनो ताका धरलें राया मुखार हाडलें तो तेडा बिस्प आशिल्लो अंत्योकाचो बिस्प तो 82 वर्सांचो म्हातारो रायान म्हळें जेजूक सोड तूं रायाक म्हाका नमस्कार कर हांव तो देव म्हाका नमस्कार कर तुका सोडता हांव तूं कितें जाय तें सगळें दिता ताका इग्नेशियस म्हणालो फाटल्या 82 वर्सान जेजून म्हाका कांयच बादा करुना कितेंच अन्याय करना हांव तुका गौरव दिता रायाचो गौरव मान तुका दिता पूण क्रिस्ताक आराधन करचें सोडूंक म्हज्यान जावचें ना कित्याक फाटल्या 82 वर्सां जावन ताणें म्हाका कितेंच बादा करुना भावन आनी भयणीनो कितलीं वर्सां जालीं तुमच्या जिवितांत देखीकल्याक तुमची वर्सां लेख करा कितें जेजून तुमकां कितें वायट केलां जेजून तुमकां कितें बादा केला हांवें मस्त फाटी मरजे आसलें म्हाका 2 फाटी एक्सिडेंट जालें हांव 3 फाटी उदकांत पडलेलो म्हाका देवान राखलां म्हाका जेजून राखलां देखून जोशुआ म्हणटा इस्रायल परजे मुखार हांव आनी म्हजें घराणें सोमयाक मात्र काल जातलें हांव
हांव आनी म्हजें घराणें खंयच्याय मनशाक काल जायना, सोमयाक मात्र आमी काल जातले हांव. हांगा आसा तो जेजू. देखून माकेबावाच्या पुस्तकांत आनी एक कठोर राय आसलो. जुदेवांक तो दग दितालो. एका आवयक आनी 7 जाणां भुरग्यांक ताणें वोन हाडलें राया मुखार आनी ते दाडा आडवारलेलें दुकरां मांस तांकां खावंक बळवंत केलें. रायाक नमस्कार करून सांगलें. ही आवय घट्ट स्थिर रावली. आवयच्या दोळ्या मुखारच एक एकल्याची भुरग्यांची जीब कातुरली, गोमटी कातुरलें, जिवेशी मारलें. एक विचित्र विचित्र रितीन जिवेशी मारलें. आवय भियेली ना. निमानो पूत मोरोंक येतना धाकटो आसलो तो. आवय म्हणटा, पुता तुमी 7 जण म्हज्या गर्भांत कशें जल्मल्यात म्हाका कळीत ना म्हाका. देखून तूं भियेनाका. त्या कठोर रायाक मुखार तूं भियेनाका. तूं मोरोंक भियेनाका. तुज्या भावां बरी तूं मोर. कित्याक म्हळ्यार तुमी 7 जण म्हाका सर्गार 7 जण म्हाका जाय. हांगा कशें देवान 7 जाणांक म्हाका फावो केलें गी, सर्गार म्हाका तुमी 7 जण जाय. रायाक भियेनाका. तो भियोना. निमाणे आवयकी जिवेशी मारलें. पात्येनी पळया ती रायाक काल जावनात, देवाक काल जाली. सपारपोटी आमच्या जिवितांत आमी मनशाक संतोश करचे खातीर, आमच्या शेजारच्यांक संतोश करचे खातीर, आमच्या भुरग्यांक संतोश करचे खातीर देवाक काल जायना, मनशाक काल जाता. तडेपडी आमची इतली वडिलां आसा आमी धाकट्या भुरग्यांक काल जाता. आजकाल भुरगीं विचारतात म्हाका मोबायल जाय म्हणटात. आवय बापूय कितले कश्ट जाले दिवणना भुरग्यांक हांगून दितात. कित्याक तो कांय मरत कोन्ना, तो सुसायड करीत कोन्ना म्हळ्यार भियान. आज आमी देवाक काल जायना, आज आमी भुरग्यांक काल जाता. तसलो काळ आयला भावान आनी भयणीनो. तर आज आमी कोणाक मानवंक पळयता. वारे आयिल्ल्या कुशीन थोडे फुटी सत्री धरता. सुलाब तें थोडे फाटी मावून रावता. थोडे फाटी हांगा येवन म्हणचे आसा फादरा कडेन, फादर म्हज्या भुरग्याक इल्ली बूत सांग फादर. तो मोबायलार आसता. तूं सांग माय, तूं सांग. म्हाका भेन दिसता फादर. कांय सांगल्यार तो सुसायड करीत जाल्यार, घरसून धांवत जाल्यार सुसायड करतात भुरगीं. कितलींची भुरगीं तुमी पेपरार वाचा. आवय पण एक बूत सांगली ताचें करनाका पुता म्हणल्यार ताणें सुसायडच केलें. देखून थंय सांगच्या बदला हांव मावून रावतां. मावून रावचें म्हळ्यार सताक जिवेशी मारचें. देखून आयच्या वाचपान तुमी आयकलें पेद्रू आनी ताची शिस मावून रावना. जेजू विशीं उलोवन गेले ते धैर्य मेळ्ळें तांकां. पवित्रतेची सकत तांकां मेळ्ळी. ते भियोनात. देखून देवाक काल जातल्यांक देव पवित्रत्म दिता म्हणटा देवाचें उतर. आपणाक काल जातल्यांक ताचोच तोत्म ताणें आमचेर वतला. प्रेज द लॉर्ड. आज आमकां पवित्रत्म जाय. तर सोमयाक आमी काल जावया. एक घडीभर मावून रावया. देवाचें उतर म्हणटा मातेव अध्याय 10 वाक्य 19. हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशें धाडटां. बकऱ्याचो इंड आसल्यार ताचे भितर एक वागड घुसता आनी एक दोग बकऱ्यांक हांगून धांवता तें. पूण जेजू तशें म्हणलें न्ही. 100 वागटा मदें एक बकऱ्या भशेन हांव तुमकां धाडटां. पळया. देखून म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती उजीर हाड झडतेक उबे रावयतले. तुमची झडती जावचे वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळी जातलें. कित्याक उलयतले तुमी न्ही, तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मो. देखून आमकां देवाक काल जायचे तर जेजूचो आत्मो जाय.
जेजूचो पवित्र आत्मो आमचेर येवन दी म्हणून आमी मागया. तुमचे जबाब जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. 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 देवाक काल जावन जियोंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. सताक साक्ष जावंक. जेजू तुझ्या पवित्र प्रामाणिकपणान जियोंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आत्म्याच्या फळांनी देण्यानी नेटोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. जेजूची उतरां समजून घेवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. मागणे करूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. देवाचे उतर वाचूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमकां सुडसुडीत आनी उर्बेवंत करूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमकां धैर्यान भरूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या भितर आसचे हर एक बेम पयस वचूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमकां जानवाय मेळोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. बेल्याचो कश्ट तेचो मोग आमच्या काळजांनी वतूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमकां दुखेलेल्यांक बोगसूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. बेल्या थंय कश्ट केल्या थंय जेजूचें सारकें पळोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. जेजूच्या मोगाचो जो आमच्या काळजांनी पेटोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमच्या अवगुणांचेर जैत व्हरूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमच्या बदकाच्या सवयेचेर जैत व्हरूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. तुजी कृपा धाराळ मापान आमी अनुभव करूंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. तुका विश्वासी रावंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक तुका दी. विधेय जावन रावंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. पातकातावन पयस रावंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. सैतानाच्या बंदपासतावन सुटोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमच्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. सर वायट सवयेंतले तांणी पयस रावंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आवय बापाय काल जावन जियोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. आमकां आसचे हर पिडेचे बंदपास सुटोवंक. जेजू तुझ्या पवित्र आमच्या आत्म्याक घराणे माट मंत्रां तंत्रां देवसारचे सर खटपणांतले सुडका जोडूंक. दी. जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक दी. पळय जेजू तुज्या नांवान आमी कितें मागल्या रे तें आमकां दिता म्हूण तुवें बसावणी केल्या. देखून खालतेपणी आमी तुजे लागीं प्रार्थिता. तुज्या आत्म्याक आमचेर धाड. जेन्ना पावल आनी सिलास बंदेंत मागणें करताले तांचे वस्त्रां काडिल्लीं तांकां विनगे केल्लें जेरबंदाचे मार तांकां दिल्ले तरी पवित्र आत्म्यान बरोवन तांणी देवाची स्तुती केली. तांची सांकडी तुटून पडल्यो. भावन आनी भयणीनो खंयच्या तेजे बांदपास तुमकां आसात. हर एकल्याक एक एक रितीचे बांदपास. वायट सवयेचे बांदपास. सैतानाचे सक्तीचे बांदपास. पिडेचे बांदपास. निराशेचे बांदपास. दुस्मानाचे बांदपास. अंधकाराचे बांदपास. हर एक बांदपास जेजूच्या नांवान तुटून वचूं. एक घडीभर आमचे हात उबारुया. हर एक रितीचे बांदपास आमी सोम्याक समर्पण करया. हालेलुया 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 हालेलुया. देखून सोडवून दिता जेजूचें नांव आनी शांती दिता जेजूचें नांव. हें गीत आमी गावया. ताळयो संतोषान. सोडवून दिता जेजूचें नांव. शांती दिता जेजूचें नांव. जेजूचे नाव. शांती दिता जेजूचे नाव. सोडवून दिता जेजूचें नांव. शांती दिता जेजूचें नांव. सोडवून दिता जेजूचें नांव. शांती दिता जेजूचें नांव.
तुका कुळतीचो सागर जेजू तुका कुळतीचो सागर जेजू तुका कुळतीचो सागर दया दाखय तू मुझे दया दाखय तू मुझे दया दाखय तू मुझे दया दाखय तू मुझे सोडवून दिता जेजूचे नाव शांती दिता जेजूचे नाव सोडवून दिता जेजूचे नाव शांती दिता जेजूचे नाव कुळाचे अपराध बक्षून मनुष्यकुळाचे अपराध भोगून मनुष्यकुळाचे अपराध भोगून मनुष्यकुळाचे अपराध भोगून जेजू जालो बलिदान जेजू जालो बलिदान जेजू जालो बलिदान जेजू जालो बलिदान सोडवून दिता जेजूचे नाव शांती दिता जेजूचे नाव सोडवून दिता जेजूचे नाव शांती दिता जेजूचे नाव अडे दिव्या हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया पार्थिमेवान जेजूच्या नावाचेर विश्वास दवरलो जेजू दावीदच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणालो आमची समस्ये आमचे कष्ट आमचे आटाविटे सोम्याक समर्पण करूया निवार जेजू म्हाका सर वायटांतले निवार जेजू म्हाका सर वायटांतले निवार जेजू म्हाका सर पिडेंतले निवार म्हाका जेजू सर पिडेंतले पाकट्याच्या सावळेन दवर पाकट्याच्या सावळेन दवर पाकोटेच्या सावळे दवर पाकोटेच्या सावळे दवर सोडवून दिता जेजूचे नाव शांती दिता जेजूचे नाव म्हणा सोडवून दिता जेजूचे नाव शांती दिता जेजूचे नाव 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 सोडवून दिता जेजूचे नाव
मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या कुशेक आमची कुशी समर्पण करया. सबारपोटी आमी मागतना आमी मागचें आसा, जेजू म्हजी ही कुशी, म्हाका भलायकी जाय, म्हाका समाधान जाय, म्हाका अभिवृद्धी जाय, म्हाका सलवणी नाका. हांव म्हजी खुशी जेजूक सांगता. पूण जायते फावटी जेजू ताची खुशी आमचे ती जारी जायचे बरी करता. आजाप म्हळ्यार कितें? आजाप म्हळ्यार देवान आमची खुशी करची न्हय, आमी देवाची खुशी करची. आज आमी फेस्ताचेर तुमची भरना देत, ती पिडेन कश्ट जाली. बेगीनच तिका मरियमायक पळोवंक हांव येता म्हणली खात्री तिका आसली. देखून थोडे फावटी पिडा जेजूची खुशी आमी करच्याक आमकां मेळटा. देखून जेजूची खुशी आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणून आमी मागया. देखून शेताधिपती म्हणालो, म्हजे सेवाक जायते जण आसात ते म्हजे खुशी करतात. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा भितर रावूंक योग्य न्ही. तुजी खुशी जाल्यार पुरो, तुवें मोन मेल्यार पुरो, तुवें एक उत्तर म्हळ्यार पुरो. तो कोडकार जेजू लागीं म्हणालो, तुवें खुशी मेल्यार पुरो, हांव बरो जाता. देखून भावन आनी भयणीनो, जांकां तुमकां साथ आसा, तुमी दिंबी घालया. दिंबयेर पडून सोम्याच्या कुशेक आमची कुटाम, आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा समर्पण करया. तुमची जबाब, जेजू तुजी खुशी जावं. जेजू तुजी खुशी जावं. म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत, जेजू तुजी खुशी जावं. म्हज्या कुटुंबांत, जेजू तुजी खुशी जावं. म्हज्या पिडे शिडेंत, जेजू तुजी खुशी जावं. म्हज्या दुर्बळकायेंत, जेजू तुजी खुशी जावं. म्हज्या समस्यांत, जेजू तुजी खुशी म्हज्या जावं. भुरग्यांच्या शिकपांत, जेजू तुजी खुशी म्हज्या जावं. भुरग्यांच्या फुडारांत, जेजू तुजी खुशी जावं. हांवें वावरच्या सुवातेर, जेजू तुजी खुशी जावं. वर्गावांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय, जेजू तुजी खुशी जावं. प्रस्तुत दिसांनी ह्या मारेकार पिडेंत, जेजू तुजी खुशी जावं. हांव केदींच निराशी जावचो ना. कित्याक म्हजी खुशी न्ही सोम्या, तुजी खुशी म्हजी थंय जावं. तुजे खुशे प्रमाणे बरें कुटुंब म्हाका तुवें दिलाय, तुजे खुशे प्रमाणे म्हाका वावर दिलाय, तुजे खुशे प्रमाणे म्हाका इतलें लांब आवक दिलाय. आनी फुडलें तूं खुशी वेल्यार सगळें बरेंच जाता. When God takes charge, little become large. जेन्ना देवान आशिर्वाद दिवंक हात उखल्ल्यार दोनी हात आमचे पावचे नात आशिर्वादा रावंक. वय जेजू, देखून ही गितां तुज्या मनाक गायता. तुजे कुशेक सोम्या हांव आज काल जाता, तुजे कुशेक हांव संपूर्ण काल जाता. येवं पिडा, येवं कश्ट, येवं समस्या, तुजी खुशी जावं. तूं म्हाका केदींच निराशी जावंक सोडिचो नाय, तूं म्हाका सोलवंक सोडिचो नाय. म्हजो सेवाक जिखतलो, म्हजो सेवाक जिखतलो म्हणटा देवाचे भितर. म्हजो सेवाक पडचो ना, तो केदींच लजेन ताची तकली पोंदा घालिचो ना. वय सोम्या, हांव तुजो सेवक, म्हाका लजेक पडोवंक दिनाका, म्हाका पिडेन कश्टोवंक दिनाका, म्हाका चैतन्याच्या पानपासान सांपडोवंक दिवं नाका. तुजे कुशेक हांव काल जाता. पानांको 197 197 कोंकणी भक्ती गीता बुकान.
तुझे कुशीक सौम्या हांव वास्काल जाता तुझे कुशीक हांव काल जाता तुझे सेवेन सदां सौम्या थीर रावता तुझे सेवेन हांव थीर रावता परत एक पडी तुझे कुशीक सौम्या हांव वास्काल जाता तुझे कुशीक हांव काल जाता तुझे सेवेन सदां सौम्या थीर रावता तुझे सेवेन हांव थीर रावता अर्घां सौम्या तुका दिता सस्न पाव तूं म्हजो मोग करता आत्म्यांत या सदांच रावताय मासान तुज्या पोसताय तुझे कुशीक सौम्या हांव वास्काल जाता तुझे कुशीक हांव काल जाता तुझे सेवेन सदां सौम्या थीर रावता तुझे सेवेन हांव थीर रावता साहित्य जनांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां सगळ्यां सोडाच कडया जायती त्या समासात ही आराधन जायती जाणां टीव्हीर पळयतात ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबान जायती बरी कार्य जावंक आसात सगळं आमी जेजूक समर्पण करया जेजूची खुशी जावं दी कोरोना पिडा विस्तारता ही पिडा आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक बाधा करिना जावं दी कोरोना पिडे वरवीं जायती कुटुंबां कश्टार आसात जायत्यांनी आमकां फोन करून सांगलां ही दोगां व्हेंटिलेटर आसात कश्ट आसा तांकां जेजू तांकां आपडों दी गुण करून दी म्हणून मागया मुझे ताम सदा निर्मळ माता दोबो सरकर जान तूं रावून वर जिणी सरासर तुझे कुशीक सगळो हांव वास्काल जाता तुझे कुशीक हांव काल जाता तुझे सेवेन सदां सौम्या थीर रावता तुझे सेवेन हांव थीर रावता पळय म्हाका काळजीचो म्हणजे काळजा जत्रेक तुका हांवें समर्पिल्यात म्हणजे उणें पोन तुका गोळीत आसा म्हणजेच कतकाय तुका कळीत आसा हरी एक तुझ्या पांयां तळा समर्पित हांव तूं म्हाका आपड म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांक आपड म्हज्या मतींतली काळजांतली जी भिरांत आसा सगळें तूं पयस कर जेजू येत्या व्हडा सक्रामेंता हें गीत आमी गावया येत्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला लोबरी ती आदार्या सोलबोन बेच्या अस्कत वेशण्या बाबार्ताचे बळगेया जशी बाबा तशेंच पुता पदवी महिमा ससना ससना एका
आस्ताड्यांवर सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी वाटा ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडूनचो फळ सदांच आमचे दय आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर आनी हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या भावा भयणीची त्या सम टीव्ही माध्यमांनी नोवेन पळयतल्या आमच्या भावा भयणीची मागणी त्या सम बापा तुका आमी भेटयता दयेन तूं आमकां आपड आमकां गूण कर कोरोना तिसऱ्या मारिकार पिडेंतले आमकां निभार जो जी येता आनी राज करताय बापा सस्नच्या सस्ना हरगा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरगा तुका होगळा